नमस्कार. आयच्या या आमच्या रिपोर्टर्स अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे रिपोर्टर आमचे बरोबर आसात. गोंयभर कितें चल्लां, राज्याच्या पातळीचेर कितें चल्लां, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाचेर कितें चल्लां, हेल्थाच्या सेक्टरा भितर कितें चल्लां, क्रायमाचें कितें चल्लां, सिटीनी कितें चल्लां, हाज्यो सगळ्यो अपडेट्स आमी घेवन तुमचे म्हऱ्यांत आयल्यात. हांव सुरवात करतना आमचे लौकीक शिलकार आहात चीफ रिपोर्टर, तांचे कडेन वता. मागीर महेश काडी घेता, तांचे हेल्थाचेर आमी अपडेट घेतले. लौकीक किती आसा आयचे अपडेट, मेजर इश्यूज कितें आणि लोक कित्या कडेन पळयतात आशेन सध्या खंयचे खंयचे इश्यू सॉल्व जावचे म्हणून? प्रमोद, आयज मेजर अपडेट आहा म्हणटा ती एक सकाळची अपडेट सांगता. बोटींचेर थोडे दवरलेले वा दुसऱ्या कंट्रीनी आसले तांकां हाडपाचो प्रयत्न चल्ला सरकारा वटेच्यान. तशें काय केंद्र सरकार, गोंय सरकार केंद्र सरकाराच्या क्लिअरन्साक रावला. पण आयज एक अशी गजाल जाली, एक बोट ऑफ गोवा कोस्ट, बोटीचें नांव कर्णिका, ते जलेश समथींग कंपनीची, मॉरिशस कंपनीची बोट. तेजे सुमार 500 क्रू मेंबर इंडियन आहा. तितले 100 गोंयकार आहा. म्हणून गोंयच्या कॅप्टन पोर्टान भितर येवपाक मिशन दिवचें म्हणून मागीर पोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबो ते सगळे हे घेवन प्रॉब्लेम घेवन सीएमाक मेळ्ळे. सीएम सीएस हांकां हाडून तेंच्यांनी मिटींग केली. मिटींग करून मागीर तेंचे सगळे गायडलायन्स कडल्यान गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही बोट आतां मुंबय धाडची पडटली. डिसायड जालें ती क्रूज शीप आहा ती मुंबय धाडटले. मुंबय तांकां देंवयल्या उपरांत मुंबय तांकां चेकअप करतले 14 दीस. म्हणजे खंयच्या कंट्रीक ते कनेक्ट जाल्ले ती हिस्ट्री काडून मागीर ते 14 दीस क्वॉरंटायन थंय करपाचे. मुंबय काय 21 दीस ते थरतले. ते क्वॉरंटायन तुमचो पिरियड सोंपले उपरांत गोवा गव्हर्मेंट थंय गाडी धाडटले, बस धाडटले आनी तांकां मुंबयच्यान गोंय हाडटले. गोंय हाडल्या उपरांत तांकां परत कंपल्सरी चेकअप करून तांकां होम क्वॉरंटायन जावं जाय, परत एडमीट जावचे पडटा की न्ही, हे सगळे फायनलायज जाता. होम क्वॉरंटायन तांकां गोंयान येयल्या उपरांत जावचेच पडटले. एक बरें डिसिजन जाला. आतां हे डिसिजन जाल्या उपरांत बाकीचे जे आमी म्हणटा 7,000 सी फेरर्स सगळ्याक आडकल्या हे येवपाक लागला, मेसेजी बी व्हॉट्सएपाचेर येवपाक लागला, आमचे कितें ते बेगीन डिसायड करा. कारण तेंचे क्रू त्या कंट्रीनी आहा, खंयच्या अमेरिकेक आहा, खंयच्या दुसरे कंट्रीनी आहा. आनी तेंच्या क्रुजाचेर जे बाकीचे फिलिपिन्स असले आनी दुसऱ्या कंट्रीचे लोक असले तांकां ऑलरेडी तेंच्या कंट्रीन एअरलिफ्ट करून येयल्या वा दुसरे खंयचे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टान येयल्या. फक्त आतां इंडियन थंय उरल्या. सो तांकां आतां आशा खूब जाल्या की जर बोटीचे जाल्यार आमकां बी ना जाल्यार एअरलिफ्ट करून आमकां बी मातशें थंयच्यान उखलचें म्हणून तेंची मागणी वाडत आहा. दुसरो पॉयंट प्रमोद सांग. दुसरो पॉयंट हा ट्रेनिंगाचो. 13 तारखेच्यान जी कम्युनिटी सर्वे जावपाची आहा आनी त्या खातीर खुबशे टिचर्स, एडेड टिचर्स, गव्हर्मेंट टिचर्स, बीएलओ सगळे हे करून तेंच्यांनी लिस्ट तयार केले. तांकां ट्रेनिंग सेंटरान ट्रेनिंग आयज खूब ते मामलेदार असले, डेप्टी कलेक्टर असले आनी त्या लोकांक थोडे पावले, थोड्यांक या लौकीक सांग. ट्रेनिंग तांकां सगळ्यांक दिवपाची असली. जे सगळे ग्राउंड लेवलाचेर घराघरांनी वचून सर्वे, कम्युनिटी सर्वे करतले कोविड-19ची. तांकां ट्रेनिंग तालुका लेवलचेर सगळ्याक आयज जाले ना की बाबा तूं ह्या लिस्टान आहा म्हणून. पण जे पावले तेंची आमकां मागीर कॉन्टॅक्ट केले. तेंची परिस्थिती अशी आसली, तांकां थंय गेले जाल्यार भितर सरतले सॅनिटायझर्स नासले. थंय वचून सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाची कसलीच गरज, कसलीच कोणी हे फॉलो केलें सोशल डिस्टन्साचे. आमी आमचे कडेन विज्युअल्स आहा, एंट्री पॉयंटाचेर गर्दी केल्ली आहा. आमचे कडेन सादे पणजेचे विज्युअल आहा, आर्ट एंड कल्चराच्या हितून हॉलान लोक जमले तेंचे विज्युअल आहा. ते एकामेकाक तेकोन बसले विज्युअल घेतना पयलो तो दुसरो विज्युअल घेता म्हणून दुसऱ्याक हात लावन सांगता की बाबा पळय तो विज्युअल घेता, टर्न जावन पळय. म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाची कसलीच हे आमकां शिस्त थंय दिसली ना. दुसरे म्हाका एकट्यान तितूंतल्या एक शिवोलच्या कॉन्टॅक्ट केलो. ते जे तेंची सिस्टम कशी दवरल्या की एक जर पणजे रावपी टिचर तो जर म्हापश्यां शिकयता जाल्यार ताका घातला म्हापश्यां सेंटरान, कारण तेजें स्कूल थंय म्हणून. पण तो रावता पणजे आनी लोकेलिटी ताका पणजेची खबर आहा. तो फक्त तो म्हापश्यां वयता. सो ताका म्हापश्यां गेल्या उपरांत थंयच्या लोकल ऑफिसराची बीएलओची गरज आसतली. शिवोली अशी परिस्थिती जाली की थंयचो लोकल बीएलओ आहा तो येवच ना. आतां हो टिचर थंय गेला, ताका वांगड कोण आतां खंयची घरां भोंवपाक, खंयच्या घरांनी वचप, बाबा कितलीं घरां ताका अशी. आनी जेन्ना तेंच्यानी डेप्युटी कलेक्टराक वा मामलेदाराक थंयचे विचारलें बाबा आमी नकळो आतां येयल्या ते ट्रेनिंग घेवया. म्हणजे
सिरियसनेस दिसना गव्हर्नमेंटा वटेच्यान ते सीएम जे पद्दतीन सांगता आमी अशी सर्वे करून आमी एक फायनल पिक्चर तयार करतले बाबा कितें परिस्थिती आहा ती गोंयान, पण ग्राउंड लेवलाचेर जे काम चल्लां तितून दिसना की ती सक्सेसफूल जातली अशी. एक गजाल खरी की म्हाका कांय जाणांचे फोटोग्राफ्स पाहिल्यात, तांकां सेफ्टी किट म्हणून जो दिला ती सामकी फोकाण चलयल्या म्हणून. त्या सेफ्टी किटा भितर कितें 3 मास्क आनी एक सॅनिटायझर काडून दिला आनी हो तुमचो सेफ्टी किट घेया आनी वाटे लागात, अशी परिस्थिती जाला म्हणून म्हाका कांय फोटोग्राफ्स पाहिला. गजाल खरी? सेफ्टी म्हाका जो कॉन्टॅक्ट जाल्लो पळय शिवलचो मनीस तेणी सांगलें म्हाका कांय सॅनिटायझरू ना, कांय आमकां मास्कां दिवना, कांयच दिवना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. थंय सेफ्टी किट थंय एक वेळ पावत नासतलें. आतां म्हाका पणजेचें खबर ना तिंका म्हाका मडगांवचो कॉन्टॅक्ट जाल्लो. म्हाका मडगांवचे जे फोटोग्राफ आसात म्हजे कडेन, म्हाका दिसता घडये हांव ते दाखोवपाक शकतलो सद्या की फोटोग्राफ्स कितें आहा ते. सो इट इज व्हेरी फनी. म्हळ्यार पळयतकीर तुगेलो रागय येवपाचो आनी हांसपाकय येवपाचें अशी परिस्थिती आसा. सो तांकां खंय सेफ्टी किट म्हणून जी एक गजाल दिल्या ती म्हाका सांगले त्या प्रमाणे हांव तुमकां दाखयता. हाका खंय पळय हो सेफ्टी किट म्हणून असो दाखयला सारको. सेफ्टी किट म्हणून पळय हो दिला, अशी 3 मास्क दिल्यात. आणि दुसरी गजाल जी म्हाका सांगली ती म्हळ्यार हो खंय असो एक सॅनिटायझराची बाटली काडून दिल्या ही पळय. सो अशी रितीन खंय तुगेली ह्यो गजाली केल्यात. आनी तूं म्हणटा ती गजाल खरी. सोशल डिस्टन्सिंगाचे पळय 3 तेरा जाल्यार ते पळय ह्या फोटोवा भितर दिसता आमकां. हे मडगांवचे फोटो. बरोबर. सोशल डिस्टन्सिंगाचे कितें जाला ती पळय हाजेर दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता अशीच परिस्थिती सगळे कडेन आशिल्ली. पण तूं म्हणटा की शिवोले सारके जाग्यार हे जे एक कितें सेफ्टी किट म्हण दितालो तोय नाशिल्लो म्हणून. नाशिल्लो. आनी प्रमोद ते मास्क दाखयले म्हणून तुमकां सांगता ते मास्क आमी मदीं यूज केला. स्टार्टींग जेन्ना मास्काची शॉर्टेज जाल्ली तेन्ना 80 मास्क आमी फार्मासींतल्यान घेताले. कितें 30 रुपया 25 रुपया त्या मास्काक पडटा आनी ते घातले न्हू ते चड वगत ना. हरशी ते मास्काची घालपाची ड्युरेशनूच 6 ते 8 वरां आसता. आनी जेन्ना ते मास्क घालून कोणी फिल्डार भोंवतलो तेका घाम येतलो जाल्यार ते 6 ते 8 वरां वापरपाची परिस्थिती उरची. तेका 3 दिल्या म्हणजे 3 दिसांचो कोठा दिला आसतलो तेंका. एके दिसा एक अशें वापरपाक दिला आसतलें. पण ते मास्क पयलें म्हटल्यार ते फिल्डार ह्या गरमे दिसांनी भोंवता ते मनशाक घाम लागून ते 2 वरां वयर वापरपाक मेळचे ना. दुसरी गजाल तेजो तो बेल्ट आहा न्हू रबर बेल्ट तो रोखडो तुट्टा. आमी वापरल्या स्टार्टींग इनिशियल आमकां जेन्ना N 95 मास्कां मेळ्ळी ना तेन्ना आमकां ती वापरची पडली. तेन्ना आमी पळयला ते कांय यूज जायना त्या मास्काचो. थँक्स लॉट लोवीक. आनी कितें इश्यू आसल्यार वील कम बॅक टू यू. महेश गाडी आसा आमचे बरोबर. महेश, म्हाका दिसता खूब दिसांनी एक बरी न्यूज जी आयकली ती म्हळ्यार एक मनीस जो नेगेटिव्ह आशिल्लो तो जो पॉझिटिव्ह आशिल्लो तो नेगेटिव्ह जालो. ताका आज हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयतालो. हेल्थ मिनिस्टरान सांगला की ताका आज डिस्चार्जय दिलो. सो दीस इज अ व्हेरी एनकरेजिंग थिंग. तुका कितें आयकूं येता? आणि त्याच बरोबर सध्या कितली जाण क्वारंटीन आसात, कितली जाणांची टेस्टिंग चालू आसा कोविड सस्पेक्टांचे? व्हॉट इज द डेटा? प्रमोद, मेन म्हणजे तेका डिस्चार्ज म्हणजे लोकांनी समजपाचो न्ही डिस्चार्ज म्हणजे तेका घरा धाडलो. तो अजून क्वारंटीनूच आसा. कोविड-19 डिस्चार्ज दिला. डिस्चार्ज जाला तेका. आणि तो अंडर गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी जो आसतलो तसो ना तो आतां. सो तो जो नेगेटिव्ह जालो एक बरी गजाल. म्हणजे आमी जेन्ना शो स्टार्ट केलो तेन्ना आमी दोतोराचो इंटरव्यू घेतलो डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकराचो. आनी लोकां मदीं एक समज आशिल्लो की कोरोना व्हायरस एकदा जायत जाल्यार कोणाक कोविड-19 जाल्यार तो केन्नाच बरो जायना. पूण हे एका केसीन दाखोवन दिले की गोंया भितर तो सारको जावंक शकता म्हणून. सो लोकांक एक मातशें पॉझिटिव्ह हय एक धीर येतलो म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुवें म्हाका विचारलें आमी जेन्ना जे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी जे कोविड-19 जे कोण सोर्सीस आहात तांचे कडेन उलयताले तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका एक गजाल सांगली की जितले इंटरनॅशनल पॅसेंजर जे अंडर हॉस्पिटल क्वारंटीन आशिल्ले तेंचे सॅम्पल धाडले तितले नेगेटिव्ह आयले आनी ते सगळे डिस्चार्ज केले म्हणून. सो आतां एकूय कोणूच ना जो सस्पेक्ट जाण आनी कितें जो इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलिंग करतालो स्पेशली फ्लायटान बीन तांकां पयलीं तेंच्यांनी क्वारंटीन केल्ले ना. ते सस्पेक्ट आशिल्ले अंडर गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल ऑब्झर्वेशन आसले ते सध्या तरी कोणूच ना. दुसरी गजाल म्हणजे आनी एक तेंच्यांनी आतां न्यू गजाल स्टार्ट केल्या ती म्हणजे जेका कोणाक निमोनिया आनी निमोनिया जेका जाता आनी जेका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जाता हेवी ते टेस्टी करतात फॉर कोविड-19. तांकां कोविड-19 जालो असो ना पूण जस्ट एक डावट नाका म्हणून. जितल्या हॉस्पिटलांनी अशे कोण पेशंट एडमीट आसा जावं तांकां प्रॉब्लम जाला तेंच्यांनी टेस्टिंग करपाक स्टार्ट केला. तिसरी गजाल म्हणजे गव्हर्नमेंटान आमी ते दीस सांगिल्ले की आजिलोन तेंच्यांनी एक सिस्टम स्टार्ट केला जो फास्ट टेस्ट तांकां रिजल्ट दिवंक शकता.
अशें तेंच्यांनी 2 मशीन आजिलोन घातल्या, 2 मशीन फोंड्या घातल्या आणि 1 जीएमसीन घाल्या. सो तांचो रिजल्ट असो आसता की ते एट अ टायम म्हणजे एक मशीन 2 टेस्ट करता. सो 2 वरांच्या भितर तो रिजल्ट येता. जर तो रिजल्ट नेगेटिव्ह आयलो जाल्यार तो 100% ताका COVID-19 तो सस्पेक्टूय नासता आणि तो नेगेटिव्ह आसता. पूण सपोज जर तो पॉझिटिव्ह आयलोच बाय चान्स जाल्यार तो फायनल आसना पॉझिटिव्ह. ताका परतून व्हायरोलॉजी लॅबान त्या मनशाची परतून टेस्ट केल्ली वता आणि तेन्ना तांकां कळटा की तो पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह तो. हातून एक बरें जाता की जितले तांकां डावट आसता पळय तितले फास्ट टेस्टी जाता आणि तितलो टायम कमी जाता. आणि नाल्यार तो कितें जाता चड टायम गेल्या उपरांत तितलो तो चड पसरपाची भंय आसता. हय भंय आसता तो तितलो कमी जालो. आणि सेकंड थिंग म्हणजे आमी एक बाणावलीची खबर आयकल्या, आमी कालूय आयकल्या. इवन सीएमान काल क्लियर केलें की तेंच्यांनी 4 फावटी ताका टेस्ट केल्लो म्हणून. तो निमोनिया खातीर आशिल्लो, जे सोर्सीस सांगतात त्या अर्थान तो निमोनिया खातीर आशिल्लो आणि तो भायरच्यान आयल्लो. इतलो तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसली. तेचे टेस्टी सगळे नेगेटिव्ह आयल्ले, 4 टेस्टी नेगेटिव्ह आयल्ले. आणि त्याचे इवन फॅमिलीकूय तेंच्यांनी सर्वेलन्स करून पयली पूण कांय प्रॉब्लेम ना. सो ते निमोनिया खातीर तो आतां एरिया जो आहा ज्या एरियेन तो आशिल्लो त्या एरियेन सध्या दोतोर पळयता की निमोनियाचे आनी केसीस येतात का ना ते. फुडले 7 दीस ते पळयतले. फुडल्या 7 दिसान जर केस येना तो एकूच पेशंट असो आसलो की ताका निमोनिया आशिल्लो आणि तो हे जालो. सो लोकांनी सध्या कशें जाला प्रमोद आनी एक प्रॉब्लेम जाला की आयजूच आमी सकाळी खबर आयकली जेन्ना प्रुडंटान ब्रेक केली की एक तो नेगेटिव्ह जालो म्हणून आणि ताका ऑलमोस्ट ही डिस्चार्ज फ्रॉम दॅट कोवीड हॉस्पिटल. सो लोकांनी अशें म्हटलें की ना हे कितें तरी पॅचअप चल्ला गव्हर्मेंटाचें म्हणून. सद्या गॉसिप चल्ला कित्याक बाणावलीची कालची केस आयटीए नेगेटिव्ह. सो लोक अशें गॉसिप करपाक लागले की बाबा ना हे कितें तरी गव्हर्मेंट पॅचअप करूंक सोदता. एक्चुअली हांव जेन्ना दोतोरां कडेन उलयतालो तेन्ना दोतोरांनी म्हाका अशें सांगलें की पॅचअप करूंक शकना गव्हर्मेंट. एक म्हणजे सगळो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिवचो पडटा. सेंट्रल गव्हर्मेंट डे टू डे अपडेट्स घेत आसता सांज सकाळ. आणि इवन सपोज गव्हर्मेंटान पॅचअप केले बाय चान्स अशें धरून चलया की गव्हर्मेंटान पॅचअप केले सुद्दां जाल्यार ते इन्फेक्शन ते एकट्या मनशाला दुसऱ्या फाल्यां ते 10 केसी जातले रेडी. अशें ना की तो एकटो मेल्या उपरांत केसी येवचे ना आनी 10 केसी जातले. तो गव्हर्मेंट पॅचअप करूंक शकना. सो लोकांनी ते गॉसिप जे चलयला जे आणि जो थोडे कोण तरी कोणी जरी कितले जरी सांगले गव्हर्मेंटान पॅचअप केले कितले जरी इन्फ्लुएन्शियल मनशान सांगले तरी लोकांनी ते तोच मानचे न्ही. आणि ही एक मेसेज म्हणजे हांव थ्रू दोतोरान म्हाका दिल्या की हांव प्रुडंटा थ्रू लोकांक दिवपाक सोदता. आणि तिसरी गजाल म्हणजे आतां आमी लौकिकान जशें सांगला की 100 जे गोवन सी फेरर जे बोटीर आहा आमी दोतोरां कडेन उलयताले सपोज ते गोवन सी फेरर गोंयान हाडले जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतले सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलें की चला तांकां व्हरा म्हणून जाल्यार आर दे रेडी जाल्यार दोतोर सांगताले यस दे आर रेडी. दे डोंट हॅव एनी इश्यू. इवन तांकां जर हाडले तांकां क्वॉरंटाईन करपाक जावं तांकां कसली फेसिलिटी दिवपाक कित्याक गव्हर्मेंट इतलो सध्या हेल्थ सायडीन तरी गव्हर्मेंट हेल्थ डिपार्टमेंट तरी सॉलिड इक्विपायड जाल्लेले आसा. आतां लोकिकान जशें सांगलें की आतां जो सर्वे तो स्टार्ट जावपाक जाय आनी जे किट दिला जाय आनी कितें दॅट पार्ट जर सोडलो जाल्यार हेल्थ पार्ट हांव जर सांगूंक शकता की दोतोर जावं DHS जावं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस जावं बाकीचे डिपार्टमेंट जावं आनी कितें लॅब ते सगळे जाण रेडी आसा. आनी एक गोश्ट म्हणजे पयर आमी सांगिल्लें की एक कोण तरी तेंच्यांनी पुण्याच्यान हाडला लॅबान हेल्प करपा खातीर. तो फुडले 15 दीस गोंयांत आसतलो दोतोर कोण तो आनी तो व्हायरोलॉजी लॅबान कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार तो एड्रेस करूं शकता आणि तो सध्या तो ट्रेनिंग दिता. सो गव्हर्मेंट इज फुल्ली रेडी टू हँडल ऑल दीस सिच्युएशन. थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका तुका आनी लौकिकाक दोगी जाणांक मुख्यमंत्र्याच्या प्रेस कॉन्फरन्साक पावपाक जाय. सो आय वोंट कीप यू गायज फॉर लॉंग. म्हाका दिसता मेसेज सामको म्हत्वाचो आसा. हांव मी सदां सांगतात व्हॉट्सएपाचेर वाचून स्वताचो तर्क लडयनाकात. कारण जशें महेशान सांगलें की कितेंय जरी तुमी केलें तरी एक गजाल क्लियर आहा की हांगा पॅचअप करून कोणाकच कांयच मेळपाचें ना. हांगा कितें रेस लागिल्ली ना की मुगे पेशंट कमी आनी तुमगे पेशंट चड म्हणून. पॅचअप जर केले जाल्यार आपल्याच आंगार शिकपाक शकता. कारण एक पॅचअप करप तातूंतल्यान जर 10 जर आनी पेशंट उपरासले जाल्यार खंयच कोणाचें कितें बरें जावपाचें ना. सो ही गजाल लोकांनी लक्षांत धरची. उगीच आमकां जितली कळटा म्हाकाय मेडिकल प्रोफेशनांतली व्हडली गजाली कळना. सो हांव दोतोरां म्हऱ्यान उलयतां. पूण उगीच जीएमसीची खंय तरी व्हॉट्सएपार आयलो रिपोर्ट पळोवन ताजेर आपल्याले तर्क लडोवन ती फेसबुकार घालप आनी व्हॉट्सएपाचेर सर्क्युलेट करप ह्यो गजाली लोकांनी बंद करच्यो. कारण ही जी सद्याक टेस्टिंग चलता किंवा जे रिकॉर्डिंग चलता ऑफ पेशंट नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कितेंय ते सगळे गजाली ह्यो ऑन रिकॉर्ड चलता. तातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंट इन्वॉल्व आसा. इवन बाणावलेचो जो भुरगो आशिल्लो ताजे म्हाका सांगले त्या प्रमाणे पुण्या वचून
पुण्यात ताजी सॅम्पल्स धाडून टेस्टिंग केल्लें. सो अशे परिस्थिती गोंयाकय केल्लें, पुण्याकय केल्लें, परत डावट नाका म्हण. सो तुम्ही जेन्ना एक व्यवस्थेचेर डावट घेतात न्ही तेन्ना तुम्ही फक्त कितें ते राजकारणीच्या तोंडां जी दिसतात तुमकां पत्रकार परिशद घेतना तुम्ही तांचेर डावट घेनात. तर जे दोतोर अहोरात्र थंय काम करतात, दीस रात ते झटतात आणि स्वताच्या जिवाची पर्वा करनासतना जे पॉझिटिव्ह पेशंट जाल्यात तांकां बरे करपा खातीर राबतात. तुम्ही तांच्याय एफर्ट्सांचेर, लॅबा भितर काम करपी दोतोरांचेर सगळ्यांचेर डावट घेतात हे लक्षांत दवरात. आणि ही गजाल करून कोणाक कांय मेळपाचें ना, तुमकांय मेळपाचें ना, राजकारण्याकय मेळपाचें ना आणि मेडिकल प्रोफेशनांतल्या कोणाकय मेळपाचें ना. ऑनेस्ट पिक्चर इज ऑलवेज बेटर फॉर एव्हरीबडी. हे लक्षांत घेयात. आणि पॅनिक क्रिएट करप किंवा अलार्मिस्ट जावप किंवा नुसती गजाली सर्क्युलेट करप ह्यो थोडे काळा खातीर बंद करया. लेट अस लिसन टू वॉट एक्सपर्ट्स आर सेइंग and let us work accordingly. If possible, let us work with the expert. I think हे सगळ्यात व्हडली आनी इम्पॉर्टंट गजाल आसा. आमकांय खूब फोन आयले काल त्या हाजे उपरांत कोण हो रिपोर्ट धाडटा, कोण तो रिपोर्ट धाडटा आणि विचारता हे अशें कशें तशें कशें. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स अँड द एक्सपर्ट्स आर ट्रायंग टू हँडल इट. आणि तुमकां याद आसतलें कांय दिसा फाटीं सांगिल्लें की 2 जाण नेगेटिव्ह जाले आनी तांचे आनीक थोडी टेस्टी उरल्यात. त्या टेस्टी भितरय जर ते नेगेटिव्ह जाले जाल्यार तांकां डिस्चार्ज करतले म्हण. एक गजाल लक्षांत घ्या. ताजे उपरांत परत क्लॅरिटी आयली की त्या टेस्टी भितर ते नेगेटिव्ह मेळना. दे आर बॅक टू दी कोविड हॉस्पिटल. कोणेच तांकां डिस्चार्ज केलो ना. काल ज्या पेशंटाक डिस्चार्ज केला तो ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान वचून फायनली तो नेगेटिव्ह जाला आणि तो परत आनीक 14 दीस क्वॉरंटिना उरतलो अंडर ऑब्झर्वेशन. ह्यो सगळी गजाल देर आर सेट प्रोटोकॉल्स, देर आर सेट प्रोसिजर्स. सो लेट अस नॉट अलार्म एनीबडी. स्वताय अलार्म जावची न्ही आनी दुसऱ्याकय करचो न्ही आनी स्पेक्युलेशनां करची न्ही व्हॉट्सएपाचेर आनी फेसबुकाचेर. इतलेंच मागता. मुकेश कुमार आमचे बरोबर क्रायमाच्या बाबतींत. मुकेश, व्हॉट इज हे आयची लेटेस्ट गजाल फ्रॉम पुलीस साइड, व्हॉट इज द लेटेस्ट थिंग? प्रमोद, वही मैं जो महेश ने कहा एंड यू राइटली एनालाइज द सिचुएशन कि वी शुड नॉट ट्रस्ट और क्रिएट स्पेकुलेशन ओवर द व्हाट्सएप। और इसी के कड़ी में आज गोवा पुलिस ने एक लंबा चौड़ा एडवाइजरी जारी किया। इट इज काइंड ऑफ एडवाइजरी ओनली saying people, requesting people and advising people not to post any objectionable content on social media including WhatsApp and Facebook। इससे क्या हो रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि एक्सपर्ट जो नहीं है वो किसी तरीके से कुछ भी डालते हैं और सिचुएशन खराब होता है। तो गोवा पुलिस ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसा ना करें। हालांकि ये एडवाइजरी है, लेकिन पुलिस ने ये भी क्लियर किया है कि जो भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है कि एडवाइजरी को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी, सीआरपीसी, आईटी एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो एडमिन होता है, एडमिन को भी एडवाइजरी दिया गया है कि आप अनऑथेंटिकेटेड एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कोई डालता है तो उसको कंट्रोल करें। और एडमिन को यह भी सजेस्ट किया गया है कि इफ सिचुएशन इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, so there is one setting under WhatsApp when you can stop everybody from posting the any kind of only post. Admin can post. Only admin can post. तो गोवा पुलिस यही बता रही है कि एडमिन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा और लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तो एक काफी लंबा चौड़ा एडवाइजरी जारी किया है गोवा पुलिस ने, ये इस उम्मीद में लोग इसे एडवाइजरी माने, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी गई है कि कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। और दूसरा मुद्दा एक बताना चाहूंगा कि अभी इस कोविड-19 या कोरोना वायरस के डर से बहुत सारे लोग जो हैं जेन्युइन छोटे मामले जो हैं उनको लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, यह जान करके, यह डरते हुए कि हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है, तो इस डर से नहीं जाता है। तो गोवा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से जितने भी पुलिस स्टेशन हैं स्टेट्स के, सभी को सैनिटाइज किया गया है और गोवा पुलिस ने सबको अवेयर किया है कि आप बिना डरे हुए, कोई भी अगर जरूरत है, आप डिस्ट्रेस में हैं, तो आराम से पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें। इट इज फुली सैनिटाइज्ड और इसको आगे भी इसको सैनिटाइजेशन के काम को कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही कुछ पुलिस वालों से मेरी बात हो रही थी, दे वर आल्सो अफ्रेड कि कई लोग आते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन पुलिस वालों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का है और साथ ही कॉमन पीपल जो हैं
उनके लिए भी ये मैसेज है पुलिस की तरफ से कि वे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी कदम गोवा पुलिस स्टेशन में भी उठा रही है। प्रमोद, और लॉकडाउन के बारे में जो क्योंकि अभी एक बात तो क्लियर है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, तो उस हिसाब से गोवा पुलिस के लेवल पे कोई तैयारियां चल रही है क्या? जी, कल हमें खबर मिली कि आईजीपी की मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के साथ, और इसमें गोवा पुलिस का यही कहना है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन पुलिस कर रही है और पुलिस आगे भी करती रहेगी। और जो भी इनको लगता है कि सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वायलेशंस जरूर हुए हैं, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हम नहीं बोल सकते। वायलेशन हो रहे हैं उसके लिए पुलिस जो है जो लीगल एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक थैंकफुली कुछ दिनों देखा गया था जब ग्रोसरी शॉप्स खुले थे तो लंबी लंबी कतारें थी, जो अब ठीक हो गई है। तो पुलिस को उम्मीद है कि जो सप्लाई चेन कंटिन्यू हुआ है तो अब उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो पुलिस फुली गियर्ड अप है, फुली प्रिपेयर्ड है, और जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाएगा। hold on, okay, we can come back to you if there is an issue. विक्रम असा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्को सान किती अपडेट हा? व्हॉट इज द थिंग? सर सांग. सर आज वास्कोन एक मोठं बॉल पडलो. म्हणजे स्टार्टिंग जेन्ना न्यूज आयली की अराउंड 100 सी फेरर्स एक क्रूज बोटाक गेटिंग इट टू द पोर्ट, वेगळे वेगळे जाग्याचेर वेगळो वेगळो बोवाळ जालो. म्हणजे पीपल बिगेन पॅनिकिंग. म्हणजे रॅन्डम लोक म्हणपाक लागले की ते आतां एमपीटीन हाडटले, हांगा क्वॉरंटायन करतले, फाल्यां खंय दवरतले. सो हाजेर एक मोठो बोवाळ जालो. जेन्ना आमी एमपीटी कॉल केले, दे सेड दॅट दे हॅड नो इन्फॉर्मेशन. तर तांच्यांनी सांगलें की असली कसलीच बोट कोणे तरी, इवन इफ द मिनिस्टर्स आर सेइंग एज ऑफ नाव आमचे कडेन जरी इन्फॉर्मेशन ना, आणि आमकां जरी इन्फॉर्मेशन असली कितें येता, देन वी आर डायरेक्टिंग देम टू द स्टेट गव्हर्नमेंट सो दॅट दे गेट द क्लियरन्स फर्स्ट. मागीर आमी जेन्ना एमपीटीचे डेप्युटी चेअरमॅनाक कॉल केलो, तांच्यांनी बी ते सेम सांगलें की अजुनूय म्हणसर आमकां कांय कसले इन्फॉर्मेशन येवंक ना. मागीर सर एक जेन्ना एक हाय प्लेस सुत्रां कडेन जेन्ना मीन्स पीपल हू आर इन दी फील्ड बट नॉट ऑन अ हाय लेवल, जेन्ना ताका एक विचारलें, तेन्ना ही टोल्ड अस अबाउट दिस कर्निका वेसल. ही जी कर्निका बोट आसा इज बिलोंगिंग टू जलेश क्रुजीस. तेन्ना एक अंग्रिया बोट वास्को टू गोवा टू बॉम्बे चालू जाल्ली. ताचे मागीर एक बिगर सायज जी डोमेस्टीक क्रूज म्हणटा ती म्हणटा ती जलेश कर्निका बोट. इनिशियली इट बिगेन ती येताली फ्रॉम गोवा टू मुंबय, देन देर वॉज अ ट्रीप टू दुबय अँड दुबय टू श्रीलंका, अशी तांची पयलीं तांचें सर्कल आशिल्लें. पूण इन द रिसंट पास्ट तांच्यांनी दिसता ते इंटरनॅशनल बंद करून दे हॅव रिस्ट्रिक्टेड इट टू गोवा मुंबय. जेन्ना आमी ते मनशाक खबर काडली, तो सांगपाक लागलो की डायरेक्टिव्हाच्या हिशोबान 31 एप्रील म्हणसर ताजेर एक बंदी आशिल्ली फ्रॉम दी सेंट्रल मिनिस्ट्री की 31 मार्च म्हणसर खंयच्याच इंडियन पोर्टान खंयची क्रूज बोट घेवची न्ही. जेन्ना 31 मार्चाचो पिरियड काबार जालो, त्या जलेश बोटाचेर अराउंड 99 पीपल क्रू जे आसा ते गोवन आसा. सो तांकां डिसएम्बार्क करपाचे प्रयत्न चालू केले तांच्यांनी, अँड दे सेड दॅट दे वर नॉट ब्रिंगिंग टू दी पोर्ट. वेसल सद्याक दिसता मुंबय त्या वाटेनूच आसा. बिकॉज देर इज अ कॉन्स्टंट रिक्वेस्ट फ्रॉम दी क्रू मेंबर्स, तांकां डिसएम्बार्क करपाचो प्रयत्न चालू आसा. अँड इफ एट ऑल दे हॅड सेड दॅट दे हॅड रिक्वेस्टेड द गव्हर्नमेंट टू गेट इट इन टू पेंजीम पोर्ट, म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या पोर्टान हाडटा आनी मागीर तिका फुडली अरेंजमेंट करची. जेन्ना मागीर क्लियर जावपाक लागले पिक्चर की ती बोट मायकल लोबोन स्टेटमेंट दिलो की सीएमा कडेन मिटींग जालें, ताजे मागीर तें पिक्चर मातशें क्लियर जालें. आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती सर, आमी ह्या शोवाच्या थ्रू आमी एक रिक्वेस्ट घेतिल्लो वेगळे मोटरसायकल जे पायलट आसता हू आर वर्किंग, तांच्यांनी एक रिलीफ मागिल्ली सर, एक असिस्टन्स मागिल्लो की आमकां बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अवर डेली ब्रेड, आमकां डेली भाडें मारूंक मेळना. सो आमकां भरपूर त्रास जाता, गव्हर्नमेंटान ताका रिलीफ दिवची. आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची सर एक प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली वास्कोन, तेन्ना आमी तांकां एक प्रपोजल घालो की पायलट्स दे आर ऑल्सो कमिंग इन द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी तांकां कांयच असिस्टन्स ना, आनी इफ दे कूड बी युटिलायज्ड फॉर डेलिव्हरिंग एसेन्शियल कमोडिटीज. म्हणजे आतां म्युनिसिपालिटीन समज 25 वॉर्ड आसा, एक वॉर्डान समज 2 पायलट अपॉइंट केले आणि ते पायलट आर मेड रिस्पॉन्सिबल टू डेलिव्हर दी होम डिलिव्हरीज, 50 पायलटाक एम्प्लॉयमेंट मेळटले आणि तांचें जीवन चलतलें, लोकांकूय सामान मेळटलें. जेन्ना आमी हो प्रपोजल घालो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हॅज
accepted the proposal and तांच्यांनी सांगला he has given the directives immediately to transport department and पंचायत department की वो proposal जो असा स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीच्या हातून प्लेस करतो and take it before the CM for approvals आणि very soon maybe in about if the proposal comes through हे जे पायलट who are today struggling तांकां एखादी एक चान्स पडटलो. आणि एक दुसरी गजाल मोमीन गुदिनं सांगले म्हणजे जी 2 ते 3 दिसां भितर खंय वेगळे जाग्यार जे इंडस्ट्री आसा बिकॉज ऑफ द लॉकडाऊन देर इज अ सिवियर हिट फॉर द इकॉनॉमिक ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. सो तांच्यांनी कितें केलां व्हडले व्हडले जे इंडस्ट्रीज आसा तांकां सांगलें की तुम्ही कोविड टेस्ट सॅम्पल घेवची. यू हॅव टू चेक ऑल युअर लेबर्स ऑर युअर वर्कर्स आणि तांकां ते सॅम्पल टेस्टिंग करून तांकां कामाक लावपाक. सो कितें जाता फॅक्टरी बी चालू उरता पीपल आर वर्किंग तांकां वेजीसूय मेळटा. आनी एक गजाल तांच्यांनी सांगलें की जे मायग्रंट वर्कर्स आसा तांकां एक कितें तरी पोटाक वेवस्था जावची म्हणून आउट ऑफ 191 ऑल द 191 पंचायतान तांच्यांनी डायरेक्टिव्ह दिला की हे मायग्रंट वर्कराक घेवन जी प्री मॉन्सून वर्करची कामां आसा झाडां कापपाची गटर साफ करपाची हे सगळी कामां हे मायग्रंट लेबराच्या थ्रू करची. भितर आसा गोवा वील रिमेन जे गोंया भितर आसा तितल्याक घेवपाची आनी कामां करपाची. हय सो तांचेय पोट चलतले एंड एट द सेम टायम गोवा वील ऑल्सो रिमेन क्लीन. दिस इज द प्रेझेंट अपडेट. आणि एज फार एज द ग्रोसरीज अँड ऑल द सप्लायज आर कन्सर्न आता सर वेगळे वेगळे डोनर्स भायर सरले. फॉर एक्झाम्पल आयज म्युन्सिपालिटीच्या वर्करान सर सकाळी आदले चेअरपर्सन शेखर कडपकर हांच्यांनी सगळे म्युन्सिपालिटीच्या वर्करांक फ्री बेसिकली त्या फ्रंटाचेर कांय प्रॉब्लेम ना. ना ऑन द ग्रोसरीज फ्रंट देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल सर फ्रॉम मास्को. थँक्स अ लॉट. मुगेलो टायम सोंपला. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव इतलेंच सांगता की अशी अपडेट आमी तुमचे बरे हाडत रावतले. दर दिसाक जे इश्यू आहा ते मांडत रावतले. एक बरें दिसता फाटली 3 दिसां भितर आमी 2 मेजर इश्यू घेतिल्ले आनी दोनूय इश्यू सामान्य मनशाचे आशिल्ले. शेतकारांचो आशिल्लो पायलटांचो आशिल्लो. दोनूय इश्यू आमी सरकारा म्हऱ्या पावयले. दोनूय इश्यू सुटावे जाले. हाज्याकी व्हडली समाधानाची दुसरी बाब ना. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.